महाराष्ट्रातल्या समृद्धी महामार्गाचेर भयानक अपघातांत 25 जाणांक मरण आयलें। डिवायडराक धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो। ह्या बशीक उजो लागलो आनी बशींत प्रवास करपी लासले। सकाळीं 2 वरांचेर हो अपघात जालो तेन्ना बशींतल्यान 33 जाण प्रवास करताले। बशीची डिझल टाकी स्फोट जाली आनी उपरांत रोखडीच ज्वालामुखी जाली आनी म्हणून प्रवाशांक पळोवन वचपाची संदूच मेळिना। हो अपघात बशीचो टायर फुटिल्ल्यान जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। गोंयांत फुडल्या 5 वर्सां भितर 60% बायलां दोतोर आसतलीं अशें मत दोतोरांनी उक्तायलां। जागतीक दोतोर दिसाच्या फाटभुंयेर सडेतोड नायक ह्या कार्यावळींत घेतिल्ल्या खासा मुलाखतींत ती उलयताली। गोमंतकाचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी गोंयची नामनेच्यो दोतोर नूतन देव, दोतोर अनुपमा कुडचडकार तशीच दोतोर बबिता प्रभुदेसाय हांचे कडेन दोतोरकी पेशी तशेंच बायलांचे ह्या पेशांतलें काम ह्या विशयाचेर भासाभास केली। अनियोजित आणि शॉर्टकट स्मार्ट सिटीची कामां आता पणजेकारांच्या आंगलट येवपाक लागल्या। सांतिनीचो रस्तो पावसा पयलीं बरो हॉटमिक्स करपाची संद प्रशासना कडेन आशिल्ली, पूण ह्या रस्त्याचें काम हडबडीत आनी उण्या दर्जाचें केल्ल्यान पावसांत ह्या रस्त्याचो धुंवर जाला आनी गाडी चलोवप्यांक सर्कस करची पडटा। अंदू पावसाक कळाव जाल्ल्या खातीर शेतकारांच्या पिकावळीचेर ताचो वायट परिणाम जातलो असो हुस्को काणकोणच्या शेतकारांनी उक्तायला। अंदू काजूक लेगीत बरें मोल मेळूंक ना। शेताच्या पिकावळींतल्यान फायदो जातलो म्हणून आस्त आशिल्ली खरी, मात सैमान ही आस्त लेगीत पुसून उडयल्या अशी खंत शेतकार उक्तायतात। आता पयलींची दुयेंसां तशी उरूंक नात, मात जिवनशैलीत बदल जाल्ले खातीर वेगवेगळ्या दुयेंसांनी तोंड वयर काडलां। पयलीं खरूच ताप अपचन ह्या सारकी दुयेंसां आसलीं, मात आतां लायफस्टायल दुयेंसांनी तोंड वयर काडलां। हातूंत गोडेमूत, हार्ट अटॅक, ब्लड प्रेशर ह्या सारकी दुयेंसां वाडल्यात अशें मत 70रीचो नामनेचे दोतोर अशोक आमशेकर हांणी उक्तायलां। प्रत्येकान भलायकी सांबाळून घटमूट दवरपी जिवनशैली जगपाची गरज आसा अशें तांणी म्हणलां। वास्को सरकारी शाळेच्या बिल्डिंगेचो स्लॅब शेनवारा अचानक कोसळ्ळो।
सकाळी भर पावसात ही घडणूक घडली. शाळेचे बांदकाम धोक्याचें जालां हें ह्यान पयलीं लेगीत सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिल्लें अशें आमदार दाजी साळकार म्हणटा. आता परत एकदा मुख्यमंत्री तथा शिक्षण मंत्र्याच आमकार ही शाळा बेगोबेग सारकी करची अशी मागणी केली अशें तांणी सांगलें. तशेंच शाळेच्या वणटेक शॉक येता अशी माहिती ह्या वेळार विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी दिली. हालींच दुरुस्त केल्ल्या म्हापशा गिरी सर्व्हिस रस्त्याची आतां सामकी अवतिकाय जाल्या. दुरुस्तीचें काम सारकें जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांक थंयच्यान वचपाक आतां धोको निर्माण जाला. पयलींच पावसाचे दीस आनी मेळत थंय फोंडकुलां पडिल्ल्यान लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. सरकाराचे ह्या घाई गडबडीन केल्ल्या कामाचेर मात्तूय लक्ष ना असो थळाव्यांचो खर आरोप आसा. वास्को शारांत रस्त्याचेर मनीस लायटीच्यो वायरी उमखळटात. ह्या वायरींतल्यान शॉक येता. ताका लागून ह्यो वायरी जीव घेवपी थारल्यात. थळावो आमदार, नगरसेवक तशेंच पुलिसांचें लक्ष कित्याक ना असो प्रश्न समाज वावरपी शंकर पोळजे हांणी केला. हो प्रश्न आमदार दाजी साळकार हांणी बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी लेगीत शंकर पोळजी ह्या वेळार केली. मोरजी दाबोळकर वाडो वाठारांतलो रस्तो पयल्याच पावसान व्हांवन गेला. हाका लागून रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्या. ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करप कठीण जालां अशी माहिती थळावे दितात. रस्तो फुटिल्ल्यान लोबरां वयर आयल्या. हाका लागून थंय बारीक सारीक अपघात लेगीत जातात. हो प्रश्न सरकारान बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. हे विशीं बातमी केल्या उपरांत रस्त्यावेली भरपाचें काम सुरू जालां. मात फावो ते प्रमाण रस्तो सारको केल्लो ना. मडगांव कोंकण रेल्वे यार्डाच्या वाठारांत कोयराच्यो राशी पडल्यात. मडगांव नगरपालिकेन कोयर व्हरूंक नाशिल्ल्यान ह्यो राशी जाल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या. हे विशीं कोंकण रेल्वेचे विभागीय वेवस्थापक बबन घाटके हांकां विचारल्यार कोयर नगरपालिका हरशीं एकठांय करता. कोयर व्हरपाक कोंकण रेल्वे नगरपालिकेक पयशे फारीक करता. मात कांय दिसां सावन तांणी कोयर व्हेल्लो ना. नगरपालिकेक हे विशीं कळीत केला अशी म्हायती बबन घाटकेन दिली.
सुशिक्षीत आनी पदवीधर तरणाट्यांक रोजगार दिवपा खातीर एप्रेंटिसशीप येवजण चालीक लायल्या. चडशे भुरगे शिक्षण जातकीच घरा बसता तांच्यांनी हे येवजणे खाला नोंद जावचे असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. सरकारी क्षेत्रांत 5,000 भुरग्यांची नोंद जातली. 416 सरकारी खात्यांनी 2,700 संदी दिवन तांकां ट्रेनिंग दितले. जाल्यार खाजगी क्षेत्रांत 4,800 संदी तरणाट्यां खातीर उपलब्ध आसा. आतां मेरेन फक्त 1,200 तरणाट्यांनी नोंदणी केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. एप्रेंटिसशीप आनी कौशल विकासाचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या ग्रामपंचायती आनी पालिके बरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं संवाद साधलो. विरनोडा सरकारी शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक आमदार जीत आरोलकर हांणी झाडांची रोपां वांटलीं. विद्यार्थ्यांक सैमा विशीं म्हायती मेळची, तांकां झाडांची आवड तयार जावची म्हणून ह्या झाडांचें वांटप केलां अशी म्हायती आमदार जीत आरोलकर हांणी ह्या वेळार दिली. झाडां सैमाची राखण करता तेन्ना दर एकल्यान झाडां लावन तांची जतनाय घेवची असो उलो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी मारलो. शेतकी खात्याच्या आदारान दिवचले आयोजीत केल्ल्या कवाथे आनी कलमां वांटप सुवाळ्यांत आमदार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान दोतोर शेटये उलयताले. ह्या सुवाळ्याक नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, हेर नगरसेवक तशेंच शेतकी खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आमदार दोतोर शेटये हांच्या हस्तुकीं दिवचल मतदारसंघांतल्या लोकांक झाडां वांटलीं. शेनवारा फातोडेर मोरजे मर्डी वाड्यार 150 वर्सां पोरणे आंब्याचें झाड पडलें. हाका लागून येरादारी आडकून पडिल्ली. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. शुक्रारा राती पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून राजवणो म्हापशा पालसण कोसळ्ळे. तशेंच कुशीक आशिल्लो लायटीचो खांबो लेगीत मोडलो. ताका लागून ह्या वाठारांतली विजेची पुरवण बंद जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर येवन माती आनी झाडां कुशीक काडलीं. पालसण कोसळिल्ल्यान दोंगुल्ले वयर आशिल्ल्या घरांक आतां धोको निर्माण जाला.
काणकोणा आशिल्लो बामणबुडो घसघसो व्हांवपाक लागला. ह्या वेळार थळावे तशेंच पर्यटक व्हडा उमेदीन ह्या घसघशाक भेट दितात. तेन्ना हो रस्तो मातसो रुंद करचो तशेंच बायलां खातीर चेंजिंग रूम सारक्यो मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करच्यो अशी मागणी आसा. चरावणे धबधबो हो पावसांत पर्यटक तशेंच थळाव्या लोकांचो विशेष आकर्शणाचें थळ. घसघशांनी व्हांवपी धबधब्याचेर न्हावपाचो आनंद लुटपाक बरेचशे जाणांक येतात. चरावणे धरणाचेर सध्या बरीच गर्दी पळोवपाक मेळटा. खासा करून विकेंडाक हांगा चड गर्दी आसता. कुडचडे बाजारात सध्या कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. नगरपालिकेन कोयराचो विलो लावंक नाशिल्ल्या कारणान ही परिस्थिती उप्रासल्या. ताका लागून दुयेंसां पातळपाक शकतात अशी भिरांत मार्केटांतले दुकानदार उक्तायतात. नगरपालिकेचे सोजाड आतां आमचेरूच कोयर काडपाची वेळ आयला अशी प्रतिक्रिया दुकानदारांनी उक्तायल्या. पणजे महापालिकेचे सुशेगाद कारभार कशे चलतात ते पळया. जून सोंपून आतां जुलय म्हयनो लागलो तरी लेगीत पावसा पयलींची जी कामां महापालिकेन करपाक जाय आशिल्ली ती करूंक ना. पणजे शारांतली गटारां नितळ करपाचें काम आतां उटंगराच्या पावसान करपाक महापालिकेन सुरू केलां. सीसीबीच्या ह्या सुशेगादपणा विशीं पणजेकारांनी तिडक उक्तायल्या. स्पेशल ऑलिंपिक सर्तीत रुप्या मेळोवन 2 मेडलां जिखपी केशव सेवा साधना विशेष शाळेची विद्यार्थिनी तानिया उसगांवकर हिचेर कौतुकाचो शिवर जाता. जर्मनीच्या बर्लिन शारांत जाल्ले हे सर्तीत तानिया हिणें रोलर स्केटिंग खेळा प्रकारांत तानियान कामगिरी केली. शेनवारा विशेष शाळेत आयोजीत केल्ल्या कौतुक सुवाळ्यात आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेंद्र शेट हांचे हाजेरींत तानिया हिचो भोवमान केलो. ह्या वेळार स्पेशल ऑलिंपिकचे विक्टर वाज, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे क्षेत्रीय उपव्यवस्थापक विकास बसुमतारी, केशव सेवा साधना संस्थेचे कार्यवाहन नाना बेहरे, शाळेचे अध्यक्ष सागर शेटये, मुख्याध्यापिका संजना प्रभुदेसाय आणि हेर हजर आशिल्लीं. ह्या सुवाळ्यात स्टेट बँके वतीन तानिया हिका 10,000 रुपया आर्थीक मदत केली.
कांपाल वाठारांतल्यो खोळयो निवळ करूंक नाशिल्ल्यान थंय कोयर सांचून रावला। पावसा पयलीं खरी म्हळ्यार ही कामां जावपाक जाय, मात अजून लेगीत ह्यो खोळयो कोयरान भरिल्ले आसात। उदक तुंबून रावल्यार हांगाच्या थळाव्या लोकांक मलेरिया वा डेंग्यू सारख्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटलें। थळावो नगरसेवक खंय आसा ताका ह्या वाठारांतल्या नितळसाणीचें कांयच कित्याक पडिल्लें ना असो प्रश्न आपाची फुडारी सिसील रॉड्रिगीस हाणें केला। उसगांव वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी मेरवाच्या पिलाचो जीव रस्ता सुण्या कडल्यान वाटायलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण थळाव्यांक मेरवाचें पील हे कळटकीच बेगोबेग प्राणीमित्र चरण देसाय हाका कळीत केलें। हरणाच्या पिलाक दुखापत जाल्ल्यान पशुवैजकीय खात्यान ताचेर उपचार केलो। त्या उपरांत बोंडला अभयारण्यात ताका सुपूर्द केलें। पेडणेच्या अबकारी खात्यान जाल्ल्या येणावळ घोटाळ्या संदर्भात अबकारी खात्याचो आयुक्त नारायण घाट हाका अटक करची अशी मागणी काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय बर्डेन केल्या। अबकारी खात्यान जाल्ल्या घोटाळ्या संदर्भात कागाळ करूंक नाशिल्ल्यान शेनवारा बर्डेन पेडणेच्या पुलीस निरीक्षक सचिन लोकरे यांची भेट घेतली। अबकारी खात्याचो आयुक्ताक अटक करची आनी ह्या संदर्भात लेखी कागाळ लेगीत तांणी दिली। शुक्रारा रोटरी क्लब ऑफ मरगांव सनरायज ह्या क्लबा वतीन मनोरा रायाम रावपी एका फातिमा क्लेमेंटाक 1,20,000 रुपया खर्च करून शेड बांदून दिल्या। तशेंच पिंक रिक्षा येवजणे खाला कावेलोसीम गांवांतल्या रोफ्सिना रॉड्रिगीस ह्या बायलेक एक ई रिक्षा दान केली। आमच्या गांवा खातीर एक अभिमानाचो खीण अशें म्हणीत कावेलोसीमचे सरपंच दिग्सन वाजान क्लबाचे उपकार आटयले। दिल्लीचे धर्तरेचेर गोंयानूय मोहल्ला क्लिनीक सुरू जाला। बाणावलेचो आमदार वेंजी वेहिगसान ते सुरू केला। आम आदमी पार्टीन दिल्ल्या आश्वासना प्रमाण हे क्लिनीक उक्तें केलां। बाणावले सेवा दिवपी सरकारी अधिकारी पुलीस लायनमॅनांकूय हे सेवेचो लाव घेवं येता अशें आमदार वेंजीन सांगलें।